नमस्कार. आयच्या ब्रेक वरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आसा तो म्हळ्यार इंडस्ट्रीचो, जाचेर शुक्रारा तुमी चर्चा आयकल्ली आसतली. खूब म्हत्वाचो विशय. सरकार कांय आश्वासनां दिता, कांय व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली उलयता, कितली प्रत्यक्षांत येवपाक शकतात आनी कितल्यो फक्त सभाघराच्या हवेंतच उरतल्यो हाजेर आमी भासाभास करतात. पयले आसात ते म्हजे बरोबर मांगिरीश रायकर, GCCचे आदले अध्यक्ष आनी एसोचेमाचे हाजे चेअरमॅन, ऑल इंडिया चेअरमॅन. दुसरे आसात म्हजे बरोबर भाजपाचे फुडारी आनी आमदार सुभाषबाब फळदेसाय. मांगिरीश बाब, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. कितें दिसता तुमकां हें भाशण बिशण सगळें आयकली असेंब्लींतली? 25,000 नोकऱ्यो, नवी इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी, अच्छे दिन आयल्यात काय अच्छे दिनाची स्वप्नां आयल्यात? स्वप्नां पळयल्या शिवाय खंय खऱ्या हाजे कडेन पावना. वेन यू एम एट द मून यू सी द स्टार्स एटलिस्ट. म्हणजे तशी तांणी स्वप्नां पळोवंकूच जाय आनी स्वप्नां पळयल्या शिवाय आमकां फुडें वचूंक जावचें ना. पण त्याच बरोबर स्वप्नां पळयता तातूंत हकिकतीन हाडपा सारकी कितलें आसूंक शकता हाजेर जोर दिवंक जाय. 25,000 नोकऱ्यो, 50,000 नोकऱ्यो आनी 25,000 इन्व्हेस्टमेंट. दीस इज ओवर अ पिरियड ऑफ 5 years. नाव ओके, 5 yearsन हें जावपा सारकी गजाल आसा, ना अशें न्ही. पण ती जातली जाल्यार ताका बेजीक रोड मॅप आसूंक जाय. आनी तो रोड मॅप म्हणजे कसो की आज एक तुजे कडेन पेपराचेर पॉलिसी आसली म्हणून लोक काय हांगा येवचे ना. नाव आय हॅव जस्ट हॅड अ सेमिनार फॉर नॉर्थ इस्टर्न स्टेट्स आनी थंयचे हांणी येवन आपल्या सरकाराचें काम कशें आसा, ग्रावंड लेवल कशें आसा हें दाखयलें. तें गोंयांत दिश्टी पडना. बेजिकली कशें दिश्टी पडना की आतां आमी एक पावराचो जर गोश्ट घेतले, पावराचे सरप्लस किंवा पावर बाबा अमके कडेन एक्स्ट्रा आसा हें दिसून येना. दुसरें म्हणजे कितें आसा, लॉजिस्टिक्स इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आयटम. कित्याक गोंय म्हणटा पळय, इट इज अ युनीक स्टेट. गोंयांत तुज्या रॉ मटेरियल बँक ना आनी फिनिश गुड्स मार्केट ना. तर आमचे हांगा जाता कितें, व्हॅल्यू एडिशन. व्हॅल्यू एडिशन जर जातलें जाल्यार ताका तूं मातशी इंडस्ट्रीक थाकाय दिवंक जाय. कित्याक हाडपाचें आनी व्हरपाचें डबल पळय जेन्ना ट्रान्सपोर्टेशन जाता, लॉजिस्टीक सपोर्ट, वॉट आय मीन टू से. आनी तातूंत आनी एक आसा की जे पळय पॉलिसी केली न्ही, थोड्या लोकांनी तातूंत आपली तकली घाली. पूण ती तकली घालतना बाबा ती फ्युचरिस्टीक तातूंत कितें बेनिफीट हाडूंक जाय. थोड्यांक दिसलें लॉजिस्टीक म्हणजे तो धंदो. लॉजिस्टीक म्हणजे इज अ सपोर्ट फॉर इंडस्ट्री टुडे. आज इंडस्ट्री लुक्स आउट फॉर आउटसोर्सिंग. म्हणजे तूं म्हाका आतां रॉ मटेरियल हाडून दी बाबा हांगा आनी हांव मागीर तो घेवन हें करून मागीर ताजो फिनिश गुड करून धाडटा. तें कोण करता ताका लॉजिस्टीक सपोर्ट दिवपी म्हणटा. ताकाच जर तूं जागो दिना म्हज्या इंडस्ट्री कुशीक जाल्यार कशें जातलें. तर हे सगळ्यो गोश्टी मेळ हाडून आनी दुसरें म्हणजे इंडस्ट्रीक बाबा कितें जाय त्या प्रमाणे जर तातूंत प्लॅनिंग करीत आनी डिझायनींग करीत जाल्यार म्हाका दिसता हें सपन पळोवपाक आमकां वेळ लागचो ना. अजून पर्यंत मांगिरीश बाब सांगता तातूंतल्यान एक गजाल दिसता की खुबश्यो प्रॅक्टिकल गजाली आमी लक्षांत घेवच्यो आसात आनी जितलो खोलायेन ताजेर अभ्यास जावपाक जाय आशिल्लो. बाबा एक 50,000 नोकऱ्यो आनी 25,000 कोटींची इन्व्हेस्टमेंट हाडटना तो खोलायेन विचार जाल्लो ना आनी 2.5 वर्सां भितर ते रियलिटी भितर येवप खूब कुस्तार. ही 2.5 आमी कितें पळयतात की माड लायले त्या बरोबर ताका नाल्ल येतले काय म्हणून. पूण एक फावटी नाल्ल लागपा लागतकच ते काबार जायनात. कळ्ळें न्ही. अच्छे दिन आने वाले आहे. आतां पर्यंत जो होमवर्क केल्लो आसा म्हणजे पड्ड्या फाटल्यान जी कामां जाल्ली आसात ती काम इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी करपाक कळाव लागलो जायत. पूण इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी एक कम्फर्ट्स दिवपाक जाय इन्व्हेस्टरांक. हांवें म्हणलें आसा 25,000 कोटी जेन्ना येतले तेन्ना निश्चितपणान 50,000 नोकऱ्यो जातल्यो. पूण ह्या येवपा खातीर एक कॉन्फिडन्स बिल्डअप जावपाक जाय. आज पर्यंत कित्याक जायना. इन्व्हेस्टर कित्याक लागून दुबावान पळयतात गोंयच्या खातीर, हें एक इम्पॉर्टंट कॉज आसा. SEZ आयले, SEZ भितर इन्व्हेस्ट केले, फुडल्यान फ्रंट केले, बॅक केले, ते लॉस जाले. तांचे कडच्यान जमनी काडून घेवपाचे कोर्टान झगडले. प्रत्येक जाण जो मनीस इन्व्हेस्टर आसा तो आयज दुबावान पळयता की आपण गोंया भितर गेले नंतर सरकार बदलतले काय, तातूंतले NGOज आयकतले काय, कोण खंय प्रोटेस्ट करतले, कोण खंय मोर्चा करतले आनी आपलो इन्व्हेस्टमेंट आसा तो अदांतरी उरतलो ह्या भंयान इन्व्हेस्टर येना. ताणें जो मुद्दो काडला की पावर सरप्लस दिसना. कांय इंडस्ट्रियलिस्ट सरळ सरळ सांगतात की बेजीक नेसेसिटीज ज्यो आसात त्यो जो पर्यंत आमी जाग्यार घालना तो पर्यंत 25,000 कोटीची स्वप्न पळोवप हें पिशेपण म्हणून. इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, लॉजिस्टिक्स जाय, वॉटर अवेलेबिलिटी जाय, बाकीचे ज्यो गजाली लागतात त्यो जायच आनी त्या प्रमाणात वाटचाल चल्लेली आसा. असेंब्लीच्या फ्लोराचेर सांगिल्लें आसा माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आनी एक 6 म्हयन्यां भितर जो फावो त्या प्रमाणान इंडस्ट्री बुस्ट करपा खातीर जो पावर लागतलो, जो आमचो प्लांट येवपाचो आसा, कोल ब्लॉकाक अलॉट जाल्लो आसा, हें सगळें काम हें केल्लें. कळ्ळें न्ही. तातूंत भितर खुबशे भ्रश्टाचार हातूंत प्लॉट अलॉटमेंटा जालो, खुबशे भायल्यान मागपाक लागले.
₹750 रुपयाचो प्लॉट तो मागीर 3,000 4,000 वता. आयज सरकारानच केल्लो आसा चड पयशे दिवपाची तुमची कुवत आसा जर जाय 2,000 दियात. हे इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी म्हणा किंवा आतांच्यो ज्यो पॉलिसीज आहात आमी म्हणटात की कळाव लागलो ताका निश्चितपणान हांवूय म्हणटा की फावो त्या प्रमाणा परस चड कळाव लागलो पूण आतां चालीक लायिल्ले आसात. आमकां इफेक्ट्स आसा पळय न्ही we will be able to see the returns एक वर्सा भितर इफेक्ट्स कॉमेस जातले. येणाऱ्या 2.5 वर्सां भितर म्हाका निश्चितपणान Result दिसपाक लागतले. 50% ऑफ वॉट इज बीन एश्युअर्ड. आमी 5 वर्सां ही सुरवातेचे धंदो आसून 5 वर्सां आतां धरली जर जाय निश्चितपणान येणाऱ्या 5 वर्सां आयच्या डेटी वेल्यान निश्चितपणान आमी जो हें घाल्लो आसा तुम्ही एग्रीकल्चर कॉलेजीस उलयतात ते सांगतात की जेन्ना आम्याचे झाड लायता तेन्ना ते आपल्याकच आमी खावपाक मेळटले ह्या अपेक्षेन ते लावप आसना. तशीच इंडस्ट्रीची गजाल इतली व्हडली स्वप्न पळयतात ती आमच्या सरकारा भितर ताचे फायदे मेळटले इतलो स्वार्थी विचार करून आमी करनात म्हणून. तुमकां तांणी सांगल्या त्यो गजाली पडटात. पयली गजाल जी आसा ते बेजीक नेसेसिटीज जाग्यार घालता म्हणटात. दुसरी गजाल म्हणटात की NGOs जावं किंवा विरोध जो जाता ताका लागून गोंयां येवन बिझनेस करप म्हळ्यार कटकटी असो एक लोकांचो गोंय भायल्या बिझनेसमॅनांचो समज जाला. हे दोन्ही गजालींचेर तुमकां मान्य आसा? आतां एक गजाल सांगता हे पळय इन्व्हेस्टमेंट जो येतलो तो इन्व्हेस्टमेंट आमकां लोकल हातूंतल्यान येवपाचो म्हाका व्हडलोसो दिसना. हो आमकां भायल्यानूच हाडूंक जाय. तुम्ही म्हणटा की गोंया भितर तो इन्व्हेस्टमेंट येवचो ना. ना हे आमकां कोण पळय भायले येता तांचेच कडल्यान हाडचो पडटलो. आतां तांचे कडल्यान हाडटना तांचे कडेन इंटरेक्शन दवरप हें खूब गरजेचें आसा. आनी सद्या बिकॉज ऑफ माय ऑल इंडिया स्टेचर आय हॅव बीन इंटरेक्टींग विथ लॉट ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम ऑल ओव्हर इंडिया. आनी म्हाका अशें दाखोवन येला जेन्ना जेन्ना हांवें गोंयचे बद्दल उलोवपाचो प्रयत्न केला तेन्ना म्हाका एक तांणी हें दाखोवन दिलां की गोंया म्हणजे एक म्हणजे इट इज लायक थ्रोईंग मनी इन द ड्रेन. तांचे धंदो करपा खातीर गोंया कडेन पळोवप ना हें तांचें एक हें आशिल्लें. पूण जेन्ना हांवें तांकां सांगलें की गोंयांनी धंदो चलता गोंयांनी फार्मास्युटिकल्स पळय आसा तांकां तुमी येवन पळया तांचे कडेन उलया ह्यो गोश्टी हांव तांचे कडेन. पूण कितें आसा ना एक जबरदस्त ताकद लागता ताका थंय वचून तांचे कडेन तें सांगपाची. ती गव्हर्मेंटान आपल्या शिरार घेवपाक जाय. हांगा बसून जावपाचें ना तें. वी नीड टू हॅव रोड मॅप्स ऑन दी नॅशनल सर्कीट स्पेशली 2.5 वर्सां भितर सरकारान जो एटलिस्ट कॉन्फिडन्स बिल्डिंगाच्या बाबतींत कितें केलं अशें दिसता आनी केलें जाल्यार ताचेर तुमी समाधानी आसा काय कितें? Basically, I don't blame the government because lot of ill things started coming in by first of all with mining closure. मागीर बाकीच्यो सगळ्यो जाल्यो. सो गव्हर्मेंटाक थंय टायम मेळ्ळो ना बेजिकली थंय हें दिवपाक. तें तितलेंच खरें. आतां तुमकां एक गजाल सांगता आमी 2012 जून 30th वी हॅड अ लार्जस्ट इन्व्हेस्टमेंट सेमिनार इन गोवा. थंय 250 भायले इन्व्हेस्टर्स आयिल्ले आनी ते खरे कॉन्फिडंटली आयिल्ले seeing that this government is in power and they had some hopes. But it took almost 2 years now to get that investment policy in place. तातून कितें जाता की 2 वर्सां जर इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी जाल्यार फुडले येवपाक कितले म्हणजे पीपल आर वेटिंग फॉर दी ग्राउंड लेवल इन्फ्रास्ट्रक्चर टू बी इन प्लेस. ते जशें आयलें की मागीर थंय वचून तांचे कडेन उलोवप मातशें सोंपें जातलें. नंबर 2 आमकां इंडस्ट्री कडेन उलोवन तांकां बाबा कितें जाय आशिल्लें हें समजून घेवपाचो आमी प्रयत्न त्या पॉलिसीन करूं ना अशें म्हाका जाल्यार दिसूंक लागला. रिजन सांगता तुमकां वायट दिसूंक घेवपाचें न्ही. वी नीड टू इम्प्रूव अपॉन अवर सेल्फ. म्हणून अशी आय एम विथ द गव्हर्मेंट बिकॉज इट इज फॉर द गूड ऑफ द स्टेट. वी नीड द नेक्स्ट जनरेशन तांकां जॉब दिवपाची जबाबदारी आमची. तेन्ना तांकां बाबड्यांक कितें जाता की ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ल्यान ते भायर वतात तांचे आवय बापूय येवन आमचे कडेन दोळ्यान दुखां हाडटात. कित्याक एकूच आयच्या हातून तुमी जाणा एक भुरगो 2 भुरगे ते जर भायर गेलेले हांगा उरलें कितें. तर एकूच सांगता तुमकां एकूच मिनीट घेता. आय टी इंडस्ट्रीचे हांणी आमकां सांगलें त्या प्रमाणे व्हडल्यो हांगा हाडपाचे भानगडीन पडूं नाका. मिड कॅप इंडस्ट्रीज हांगा हाडात. जाका 500 आनी 600ची गरज आसा अशा लोकांक हांगा हाडात. 5000ची जर गरज आशिल्लो हांगा येयलो तो भायल्यान रिवर्स ट्रेन करतलो ताजी हांगा गरज ना. आमकां 300 ते 500 एम्प्लॉय करपी आसात ताका आमी डेफिनेटली सगळें दिवंक शकता. दुसरें तो म्हणटालो की आपल्याक फक्त दोनापावल वेर्णा असल्यो गोश्टी नाका. तुमी आमकां काणकोण किंवा पेडणे एक एरिया जर तुमी आयडेंटिफाय करून दिशात वी वील डिवेलप द एरिया. म्हणजे 5 ते 10 जाण जर ह्यो ज्यो गजाली आसात न्ही मंगेश सुभाषबाब काडटा मुद्दो तो मागीर लोकांचो विरोध जाता लोक आंदोलनां करतात. तुमकां दिसता की दॅट इज अ व्हेरी मेजर फॅक्टर इन्व्हेस्टर पयशे घालपाक सोदना लोक किंवा that was a major concern because he said that whatever they are trying to they say that it is in train it is as good. Now the confidence is building up. They will look for the policy also.
they will look for what all the incentives that they get, what all the rebates in taxes that they get in the आम्ही SEZ नावान खूप बोबो मारल्यो. SEZ म्हजे कोतान तरी SEZाचो कॉन्सेप्ट आमी वेगळो अंडरस्टँड करून घेतलो. बाकी कडेन SEZ ही बरे तरेन चलतात, पूण SEZाक पळोवपाचो व्हडली व्हडली लँड ग्रॅब करपाचो हो एक मोटो आशिल्लो, ताजे खातीर बदनाम जाल्ले आसा. आमकां SEZ जाय आशिल्ले, SEZ ना तर जाय जी इन्सेंटीव थी मेळटात त्यो तरी आमी प्रमोट करपाक जाय. म्हणून हो एक मेजर प्रॉब्लम आसा. कारण आमी पळयल्लें आसा की आमचे जेन्ना IT हॅबिटेट जाले ताजे कडेन परत आमी ओपन केले जाल्यार कोण येनात. कित्या खातीर आमी परत टेंडरा खातीर एक येना. 7 प्लॉट आमी एडवर्टायज केले सरकारान, पूण एक मनीस थी डुंकूनय पळयना. सुभाष बाब एक गोष्ट सांगता तुमकां, आज जर आणि सुभाष साहेब ती गजाल महत्वाची कित्याक? कारण कित्याक सुभाष घेना चेअरमॅन आसात IT कित्याक घेना ते सांगता. त्या खातीरूच तुमकां सांगता, हांगाच्यान गेटवे ना. गेटवे खंयच्यान? पुणा किंवा मुंबय. द कॉस्ट ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजे कम्युनिकेशन ट्रान्सफर is becoming more costly if you are in Goa. Then it holds good for every industry. Then we cannot Exactly. expect the industry to come. If No, no, there is no. we have to sort out this issue Exactly, because we have exactly. an airport. Yeah. I will show you the industrial estates wherein other states which are far away from this, we have a better airport facility. We have a train जाऊन बाकीचे goods असतात आणि लागीच्यान असतात. I don't think this is a problem. Problem प्रॉब्लेम कितें? अर्थ स्टेशन प्रॉब्लेम नाही एक अर्थ स्टेशन जर तुम्ही घालपाचो प्रयत्न केलो हांगाच्यान जर गेटवे उबारपाची प्रयत्न केलो, म्हाका दिसता इंडस्ट्री आपले आपूण हांगा येतल्यो. आय थिंक बरोबर त्या प्रॉब्लेम दळणवळण हे अत्यंत Very महत्वाचे. की आम्ही इतली फावटी ऍडव्हर्टायज केले, पळय सुद्धा ना म्हणून आमच्या प्लॉटा कडेन. तुम्ही प्रॉब्लेम जे सरकारा भितर बदनाम जाल्ले पळय न्ही, SEZा खातीर आयले, कोण आयले तांचे कडच्यान फाटलेदारान पयशे मागपाचे, ते सगळे लूट करपाचे आणि परत रिफंड करता आसतना तांणी 600 रुपयान घेतल्या. 600 तांणी 3000 म्हणलेले आसा पर स्क्वेअर मिटराक. दितना तांकां 600 रुपये घेतात. ह्या प्रकाराक लागून ते बदनाम जाल्ले आसा. म्हाका शुअर हें आसा की जोपर्यंत एक दुसरी गजाल कितें आसा, आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टीक हें बरोबर ना, कळ्ळें न्ही. तिसरी गजाल आसा, हांगा ट्रेन ह्युमन रिसोर्स आसा काय ना. दुसरी हांव केन्ना खंय वता न्ही इंडस्ट्रियल ह्या प्रमोशना खातीर जावं खंय वता तेन्ना गोंयचे लोक जे आसात न्ही ते सेलिब्रिटीज सेलिब्रेशन मुडा असतात प्रत्येक कोणाले अशें आसा. आतां ना ते कॉन्सेप्ट. गोंया भितर बरो एक स्ट्रॉंग ह्युमन रिसोर्स आसा विच इज प्रूव्ड एल्सवेअर. आमी पळयता आतां ताणें तुमी सांगले तशें न्युक्लियर फॅमिली जावं बाकीचे 1-2 जाण पूत तो खंय गेलो जर जाय जे जाणटे 2 जाण हांगा असतात, तांच्या घरा भितर ओरिसाचे कामाक येता. इन्फ्लक्स जो पळय हें आसा ब्रेन ड्रेन जायत आसा आनी नाका आशिल्ले लोक हांगा एंट्री करपाक लागले, चोरी वाडपाक लागले. एकच चली भुरगीं हुशार पसून आसले जर जायत जाल्यार तिका डॉमेस्टीक कामाकच कितें कुकिंग कामाक घरांतल्या चूल आनी मूळ सांबाळपा खातीर रावचें पडटा. हे प्रॉब्लेम्स आमचे आसात आनी त्या खातीर हे सरकार मुखार सरलेले आसा. ही नवी जी इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी आसा इट विल सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स. इट विल एश्युअर द इन्व्हेस्टर दॅट यू विल गेट द रिटर्न्स. म्हाका एक सांगा, तुमकां दिसता की आतां भितर NGOs किंवा पीपल्स मुवमेंट आर रिस्पॉन्सिबल टू लूज दॅट कॉन्फिडन्स ऑफ इन्व्हेस्टर्स?